कोण जाणा म्हाकाच खबर ना. नोटीस ना काय ना. कोर्ट म्हणटा ओनली कोर्ट. कोर्टाक लागून तू करता नोटीस दी मग तांकां. ओके. त्या गाड्याच्या फाटल्यान लागता ते लोक गरीब बापडे पळय हातावयले पोटावयले आणि गोंयान सगळ्या काय ते ना तर कोल्ड्रिंक कशी दितले बशीवाले कशे पितले ते हायकोर्टाची ऑर्डर म्हणटा न्हू ते ना. नोटीस दी हायकोर्टाची ऑर्डर. हायकोर्ट कितें न्हिजला थंय ताका अक्कल ना कळना. गरीब थंय पोट भरता तांकां कामां दी. तुका हायकोर्टान ताका कामां दी. येता आनी उखलता ते भुरग्यांचे कशे जातले तेंचे हातावयले पोटावयले ते कळ्ळें मू. हातावयले पोटावयले तेंच्याच फाटल्यान लागता ते कळ. सिलिंडर मेळना जेवंक मेळना लोकांक. ते भुरग्यांक कोण पोसतलो गव्हर्मेंट. मेयराचे इलेक्शन 30 तारखेक आहा. कशें न्हू करूंक लायता. इलेक्शन टायमार बाबा पुता मागीर कितें. आनी येदेशे गोंय सांग 10 लाख गोंयान पॉप्युलेशन 4 लाख आमचे लोक भायर गेला पोटाक पळय. 2 लाख भायले 10 लाखाक 40 MLA आनी 12 मिनिस्टर ते शीत फाटी फुडें गाडे. ते कितें हे न्हू महाराष्ट्र 9 करोडाचे लोक न्हू. आबादी कितली हेंचेच पोट भरना. आता गरमेची सीझन टुरिस्ट देवतले जाल्यार तांकां थंड पिवपाक थंड कोण दितलो. टुरिस्टांक आनी गाडयांक येता तांकां कोण दितलो. ओन्ली 10 लाख. 16 लाखांतले 2 लाख भायले 4 लाख उरले खंयचे आमचे गोंयचे पोटा भरूंक भायर गेला. 10 लाखाची आबादी. तुमचें नांव कितें सर? माझे प्रकाश भोसले. ऐका तरी पणजी ते पत्राळा देवी पासून महाराष्ट्र बाउंड्री काबार आणि पणजी ते काणकोण कर्नाटका लागता. 10 लाखाक हे कितले लोक हा. 40 जण 12 हे कित्याक जाय ते फाटी फुडें गाडयो. बांदोडकार आसतना आमी असले भुरगे पळय 3 मिनिस्टर जाले काबार. इतले जायना तांकां कॉन्ट्रॅक्ट. गरीबाच्या फाटल्यान कित्याक लागता. सारकें न्हू. म्हाका वायट दिसलें भुरगीं बाळांक कोण पोसतलो. ल्हान ल्हान भुरगीं आहा तेंची खातले कितें जेवतले कितें. तुम्ही रिक्वेस्ट केले तांकां सध्या केले सांगले फाटी कोणी कोणी येयल्ले बाबा नाका तेंचे उगीच रावले. इलेक्शना पयले इलेक्शन झाल्या नंतर फाटी येयल्ले काडपाक. हय मागीर ना काडूंक इलेक्शना आनी नोटीस सांगले आमी. नोटीस दे कोर्टाचे वचू कोर्टान. कोर्टाक कळना भुरगीं बाळा ती गाडे ना म्हणून आख्या संवसाराक आ सांग ना. कोल्ड्रिंक खंय पितले लोक दितले. सारकें न्हू. थँक्यू. बरें स्टॉल रिजन करपाक रिमूव करपाक रिजन कितें? कोण जाणा. अचानक ते नोटीस बी काय दिवंक ना. अचानक नोटीस बी काय ना. नो नोटीस नो कुछ भी नहीं.